नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। शेणिल्ल्या भुरग्यांचो सोद घेत आवयन गाठले मडगांव। दोनूय भुरगीं आपली बायलेचो दावो मडगांव पुलिशेन पटयली वळख। गोय भाजपाचे नवे मुख्यालय उबारपाचे सोपस्कर पुराय। राष्ट्रीय भाजप प्रदेशाध्यक्ष जे.पी. नड्डा बसयतले बुनियादी फातर। खासदार सदानंद शेट तानावडेन दिली माहिती। वेंचणुकेच्या तयारेचो आढावो। केंद्राच्या येवजण्यांची अंमलबजावणी। 6 फेब्रुवारीक जावपी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट। भाजपाचो वेंचणूक गोय प्रभारी आशीष सूद हांणी घेतलो एकंदरीत नियाळ। पणजे आझाद मैदानाचेर पाळो हुतात्मा दीस। राज्यपाल मुख्यमंत्र्यान हुतात्म्यांक ओपली आर्गां। सत्तरीन काजू पिकावळीच्या हंगामाक सुरवात। झाडांचेर फुल्ला काजींचो चवर। परमळपाक लागला काजींचो सुगंध। हणजूण आनी वागातोर वाठारांत मोठ्या आवाजाच्या म्युझिक लावप्यांचेर पंचायतीन करची खर कारवाय। थळाव्या लोकांची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारांत। मडगांवां सांपडिल्ल्या 2 सान्न भुरग्यांच्या प्रकरणांत आतां वेगळो ट्विस्ट आयला। ही दोनूय भुरगीं आपली म्हूण एके बायलेन दावो केला। शेणिल्ल्या भुरग्यांच्या आवयन भुरग्यांचो सोद घेत मंगळारा मडगांव गाठले। नेमके हे प्रकरण कितें, ही बायल आनी ती भुरगीं कोणाली तें जाणून घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी। ही बायल मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर बशिल्ली। ती कोण काय म्हण रेल्वे पुलिसांनी वासपूस केली तेन्ना आपूण आपल्या भुरग्याचो सोद घेत हांगासर आयिल्ल्याचें तिणें सांगलें। उपरांत रेल्वे पुलिसान मडगांव पुलिशेक हे विशीं कळीत केलें। This team who have been instrumental in locating thieves, people who are lost and found, people who abandoned children. This was the first case. Today we are happy that a woman has come forward. She claims that it is her children who were snatched away from her by her husband's first wife. There were 8 of them traveling. She is a little confused because she's a mother, she's in trauma. Her husband also has been taken away by the first wife and her 2 children have been taken away, and she's come searching for them to Goa. And it is fortunate for us that Konkan Railway police were able to locate a woman who can be instrumental in giving us the people who kidnapped her children. One is her husband's first wife, the other is her living partner. So now it is for the state to take action. 27 जानेवारी शेनवारा सकाळी मडगांवांत 2 अनोळखी भुरगीं सांपडलीं। गांधी मार्केटांत पिंपापेडा कडेन 3 वर्सांची चली सांपडली जाल्यार रेल्वे प्लॅटफॉर्मार 1.5 वर्सांचो चलो मेळ्ळो। ह्या दोनूय भुरग्यांक मडगांव पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांकां अपना घरांत धाडून दिल्ली। ते उपरांत मडगांव पुलिसांनी भुरग्याच्या आवय बापायचो सोद सुरू केलो। पूण भुरग्याची आवय सोद घेयत गोंयांत आयिल्ल्यान पुलिसाचें काम हलकें जालें। बायलेन ही आपलीच भुरगीं म्हण सांगल्यात। मडगांव पुलिसांनी बायलेची वळख पटयल्या। Couple of days back, Margao Town Police Station has registered a case of abandoning a 3-year-old child, which they had located, traced at Gandhi Market, and the case is in investigation is in progress, and I believe the team is also out of state to trace the culprit and the parents involved in the case. Now today morning, our Konkan Railway staff was patrolling at the railway station. They found a lady in distress, and she was sitting, and our staff happened to inquire with her, and she informed our staff that her kids are missing since a couple of days back. So my staff immediately connected. They were able to connect it to the missing girl who was traced by the Margao police. And accordingly we called the Margao police, and they have taken this lady whose
the mother of the traced child, and they have taken her with her, and further investigation is being conducted to trace who has actually abandoned and who had taken away the child from her custody. ताचे अशें जालें शेनवारा 27 जानेवारी भुरग्याक मडगांवां सोडून गेल्ली ही घोवाची दुसरी बायल आनी आतां भुरग्याचो सोद घेयत मडगांवांत आयिल्ली ती भुरग्यांची आवय. घरांतल्या कोफुसांवाक लागून घडये पयल्या बायलेन घोवाच्या दुसऱ्या बायलेच्या भुरग्यांक मडगांवांत हाडून सोडिल्ल्याचें कळटा. भुरग्यांचो सोद घेयत मडगांवांत पाविल्ल्या भुरग्याच्या आवयन आपली कैफियत सांगली. आयका तिचें म्हणणी. क्या हुआ आपको? बच्चे को किसने लेके गया? मेरे बच्चे तो गुम हो गए थे दीदी के पास। तो बाद में वो कौन लेके गया? दीदी और उनका मर्द। ह्या भुरग्यांची आवय मेळिल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी सुटकेचो स्वास सोडला. आतां भुरग्यांक आवयच्या ताब्यांत दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. शेनवाराक सकाळी फुडें जी 2 भुरग्यां मेळिल्ली, एक म्हणजे पिपळापेडा कडेन मेळिल्लें चली 3 वर्साचें आनी एक RPFाक जो हांगा रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर मेळिल्लो 1.5 वर्साचो सुमार भुरगो, हांची आवय म्हणून एक बायल आज हांगा मडगांव पुलीस स्टेशनार पावली आनी ताणें क्लेम केलें आनी ताणें त्या भुरग्याक आयडेंटिफाय केलें. ह्या आवयक हांगा पुलीस स्टेशनार हाडपा फाटल्यान कोंकण रेल्वेच्या पुलिसांचो एक बरो म्हत्वाचो पार्ट आसा. जे कोंकण रेल्वेचे पुलीस हांगा जे पेट्रोलिंग करताले, नॉर्मल पेट्रोलिंग, तांणी ते बायलेक पळयली बशिल्ले कडेन ट्रॅकरान. ताका विचारलें कित्याक आयल्या. ती बायल सामकी अशी मातशी प्रॉब्लेमॅटीकशी दिसपाक लागली म्हणून ताणें विचारलें आनी ताजे नंतर तांणी तपासाची चक्रां म्हणजे तांणी दाखयली, सांगलें आवयन अशें अशें जालां की. ताजे नंतर तांणी ताका रोखडेच मडगांव पुलीस स्टेशना कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशना कडेन हाडली आनी ताजे नंतर NGO जी आवडा वेगस आसा तिका आपयली आनी तिजी सगळी फॉर्मेलिटीज ज्यो आसा त्यो केल्यो. अशें कळून येता की ह्या प्रकरणा भितर जी तिजी सावत घोवाली जी दुसरी बायल आसा, ही पयलीची बायल, त्या पयलीची बायलेन हे दोनी भुरग्यांक हाडून हांगा सोडले आनी ती पयलीची बायल गेली. आतां पुलीस कोंकण रेल्वे पुलिसांनी हे बायलेक मडगांव पुलीस टीम दिल्ली आसा आनी ती घेवन ताजे मुखाल्ली तपास करतली. म्हणजे ह्या बायलेची जो कोण एक्यूज आसा ताका धरपाचें काम मडगांव पुलिसांची टीम हे बायलेक घेवन आयडेंटिफिकेशना खातीर गेल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. फोंडा पणजी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशिकच्या चिंबल वाठारांत भाजपाचे नवे सुसज्ज आनी आधुनीक कार्यालय उबारतले. ह्या कार्यालयाच्या बांदकामा खातीर कायदेशीर सगळ्यो बाबी पुराय जाल्यात, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. ह्या कार्यालयाचे उक्तावण राष्ट्रीय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा हांच्या हस्तुकी जातले, अशी माहिती तानावडे हांणी दिल्या. आपले प्लस आमचे प्रदेश कार्यालय आमी जे बांदपाचें आसा तेजे सगळीं लायसनां वगैरे मिळून पूर्ण जाल्लीं आसा. तेचें प्रेजेंटेशन कशें आसतलें कार्यालय तें तांकां सगळ्यांक दाखयलें. सो हे कार्यालय तुमचें खंय उबारचें आसा? कार्यालय आमचें चिंबल पंचायत, पण ते फोंडा पणजी जो बायपास आसा थंय ते करपाचें आसा. आनी त्यामुळे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील केलें की प्रत्येकाचें थोडें तरी कंट्रिब्युशन बूथ अध्यक्षा पासून आमच्या स्टेट पर्यंत सगळ्यांनी ते दिवचें. ताणें करून सगळ्यांक दिसचें की म्हज्या प्रदेश कार्यालय. सो केन्ना इनॉग्रेट जावपाचें? आमी फावंडेशन स्टोन घालपाक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी त्यांचो अपॉइंटमेंट मागला. तो मेळटकच इमिजिएटली आमी घालता. बट वेन लायकली इन विच मंथ? कशें आतां तें आतां बिजी आसा. समजा जालें जाल्यार बिफोर इलेक्शन फावंडेशन घालपाक शकता. हालींच नियुक्त जाल्लो भाजपाचो वेंचणूक गोंय प्रभारी आशीष सूद हाणें कोर समितीची बसका घेतली. वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो, केंद्राच्या येवजण्यांची अंमलबजावणी आनी 6 फेब्रुवाराक जावपी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या भेटीची तयारीचो एकंदरीत ताणें नियाळ घेतलो. भाजप 12 म्हयने काम करीत आसता. सोमारच्या बसकेन कार्यकर्ते, आमदार आनी मंत्र्यां बरोबर बसका घेवन वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो, अशें सूद हाणें सांगलें. पूण लोकसभा तिकीट वांटपाचेर ताणें सस्पेन्स कायम दवरला. क्या डिस्कशन हुआ है और क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं. भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाला राजनीतिक दल है और हम उस संदर्भ में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय दल पार्टी की स्कीम्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बात करने के लिए आए. ये तो पार्टी की रूटीन मीटिंग है. तो नरेंद्र मोदी जी और पार्टी का पार्लियामेंट्री वोट करता है. यहाँ थोड़ी ना कोई टिकट के संदर्भ में चर्चा होती है.
आझाद मैदानाचेर मंगळारा सकाळी हुतात्मा दीस मनयलो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यांच्या सुटके झुजाऱ्यांनी आपले बलिदान दिल्ले. तांकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आर्गां ओंपली. उपरांत मुख्यमंत्री आनी राज्यपालान हाजीर आशिल्ल्या भुरग्यां बरोबर मोग वांटलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. दर वर्सा आयचो दीस हो मार्टियर्स डे म्हणून ऑब्जर्व करता. आयच्या दिसा हांव म्हाज्या सयत गव्हर्नर आमचे पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर हजर आयिल्ले. आमी म्हणटा की देशाच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनाक, गोंयच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनाक हो इतिहास भुरग्यांच्या मुखार उरपाक जाय म्हणून आयचो डे ऑब्जर्व करप हो गरजेचो आसा. सातत्यात फ्रिडम फायटरांनी दिल्लें बलिदान हें आमी केन्नाच विसरून उपयोग ना आनी तें सदोदीत याद उरपाक जाय. ह्याच भावनेंतल्यान आयचो डे हो ऑब्जर्व करता. ब्रीथ लेईंग आसतलें फ्लोरल ट्रिब्यूट सगळ्या फ्रिडम फायटरांक, म्हणजे ह्या देशाच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता, आदरांजली दिता आनी समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हो तांकां श्रद्धा. थँक्यू. सत्तरीन काजू पिकावळीच्या हंगामाक सुरवात जाल्ली आसा. झाडांचेर काजींचो चवर फुल्ला आनी वाठार काजींच्या सुगंधान परमळपाक लागला. शियाच्या पोशक वातावरणाक लागून सध्या गोंयांत समाधानकारक काजूचो बहर आयिल्लो दिश्टी पडटा. गोंयांत काजू पिकावळीच्या हंगामाक सुरवात जालेली आसा. झाडांचेर काजींचो चवर फुल्ला आनी सगळीकडेन काजीचो परमळ पसरपाक लागला. कृषी प्रधान सत्तरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकार काजूच्या पिकावळीचे उत्पन्न घेतात. झाडांचेर काजी धरपाक लागिल्ल्यान काजूची झाडां बेणप वा नितळ करपा सारकिल्ल्या कामाक आतां नेट येतलो. सद्याचें शियाळी वातावरण मोसमी पिकावळीच्या हंगामा खातीर पोशक आसा अशी म्हायती वाळपयचो विभागीय कृषी अधिकारी विश्वनाथ गांवसान दिली. आमच्या ह्या सत्तरी भागांत गोंयच्या सगळ्या जर भागांत पळोवपाक गेले जाल्यार सत्तरी भागांत काजूचें पीक आसा किंवा काजूची जी एरिया आसा ती चड आसा आनी आमचे लोक आसा ते चडशे काजूचेर डिपेंड आसा. काजूचें पीक येवपाक आतां चालू जाल्लें आसा. काजूच्या आमच्या पिकावळीक कशें आसता की कलम, काजू कलम आनी लोकल काज, गांवठी काज अशे दोन भाग आसात. तर काजू कलम जी आसा ती ऑलरेडी आतां फ्लावरींग जावन ताका बिबे आनी प्रामुख्यान मुठ्ठे बी जावपाक चालू जाले. आनी ज्यो लोकल काजू आहा दोंगराळ भागाची तांकां मातसो मागूच जाता, वेळ जाता. सो फेब्रुवारीच्या 15 उपरांत सुद्दां तांकां मागीर बिबे जावं हें जावपाक, मुठ्ठे जावपाक चालू जातले. तर आतां शेतकार आमचे तयारीन आसा की काजू लागतले आनी आमी ते पुनायतले आनी जेणे करून भट्टी चालू जातली, काजू विकतले आनी तेजेर आमकां येणावळ आसा ती येतली म्हणून. फक्त वातावरण आज पर्यंत जें वातावरण आसा हें जरी थंडी कमी पडली जायत जाल्यार दव पडपाचें प्रमाण हें कमी आसा. ताका लागून फुडलें जें पीक आसा हें पॉझिटिव्हली येवपाचें म्हणजे चडांत चड येवपाची शक्यताय आसा. फुडले दीस आसा तेतून चड डोव पडपा जायना जेणे करून दुसरे दिसा पॉलिनेशन जें जाता फुलां पासून ते पॉलिनेशनाक प्रॉब्लम जाता आनी जो दव हें आसा भोंवूर आसा तो सगळो सुकोन वता. जेणे करून जर दव चड पडोंक ना आनी थंडी जर पडली जाल्यार बरें फ्लावरींग जातलें आनी प्रामुख्यान जें पीक आसा हें बरें येतलें. काजू बियो आणि काजूंच्या मुठ्यांपासून शेतकऱ्यांक बरें उत्पन्न मेळटा. अंदू काजू बऱ्या प्रमाणात भरिल्ल्यान गोंयांत समाधानकारक काजीच्या पिकावळीची आशा आसा. आतां जानेवारीच सोंपत येयलो आनी मुठ्ठे जे तयार जालेले आसा. आमकां खबर आसा की मुठ्ठ्याचे सोरो काडटा तेजी काजूचे बियांक बी खूब मागणी आसा. तातूंतच आतां थोड्या दिसांनी गांवांनी मुठ्ठ्याचे जे आवारां आसा ती सुरवात जातली आनी सगळ्याक वास पसरतलो. ह्या वर्साचें जें पीक आसा तें मोठ्या प्रमाणान येवनी आनी शेतकारांक ताजो खूब फायदो जावनी अशें खुबशे शेतकारांचें आसा. आनी शेतकारी बी आतां सद्या तेंची बरे प्रमाणान जे झाडांक जी फुलां येता ती भोर येता तो बऱ्या प्रमाणान इल्लो आसा आनी असोच तेंचो तो उरोवनी आनी बरें पीक येवनी अशें शेतकारांचे मागणी आसा. कोपाड्याच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. अंजूण आनी वागातोर वाठारांत रातचे उसरा मेरेन मोठ्या आवाजान म्युझिक चालू दवरपाचो विशय अजूनय गाजत आसा. कितलेय सांगले तरी लोक काना मनार घेनात आनी हाका लागून थळावे बेजारल्यात. हे विशीं आतां पंचायतीनूच खर कारवाय करची अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हिणें सांगले. सोमारा हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर वागातोर आनी हणजूणच्या थळाव्यांच्या बसके वेळार हो थाराव घेतलो.
If she has given the instruction to TI that no music should be played and very strictly to seize the equipment if there is any violation. So if Asha tar jata the other clubs also will get a message from this, like if there is any FIR registered, automatically other clubs, resorts, automatically they will learn from this and they will not play the music. And there are 4 restaurants just opposite my house. I am a senior citizen, retired. I used to work in Bombay at the airport, but I cannot sleep. I have a heart attack. The music goes on till 3-4 o'clock in the morning. I have made complaints to 112 to Anjuna police station, but no action is being taken. तांकां क्लब ओनराकूय सांगलां की तुमचेर केस फायल जातली म्हणून. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दॅट. ती लॉ तेंच्यांनी ब्रेक केलो जाल्यार केस फायल करता. कित्याक धा उपरांत हायकोर्टाची लॉ आज रूल आच न्हय. देर इज नथींग न्यू अबाउट इट, बट इट वॉज नॉट इम्प्लिमेंट बाय द ऑथॉरिटीज. म्हापशा पेडे जंक्शनाचेर हालीं तेंपार अपघातांचें प्रमाण वाडलां. लोक येरादारी नेमांचें उल्लंघन करून गाडयो चलयतात. ताका लागून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. पेडे जंक्शनाचेर अपघात वाडपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते जापसालदार आसात असो आरोप हळदणचो आमदार कालूस फरेरान केला. पयलीं एक सांगता तुमकां, वायट घेयनाका. आमचे लोकांक ट्रॅफिक डिसिप्लीन म्हूण ना. सगळे फास्ट वचपाक सोदतात, सगळे ओवरटेक करूंक सोदतात. ती वायट लायन गायलो आहा थिंगाय कट करून ओवरटेक करतात. एक्सिडेंट कित्याक जायना. लोक हेल्मेट घायना वयता आनी मागीर कित्याक तांकां मारलाक बसनाक तकले. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आमचे ट्रॅफिक वयतात ते आमी गाडी चलयतात ते आर दे डिसिप्लीन ऑर दे नॉट डिसिप्लीन. सो दीस इज द फर्स्ट थिंग वीच आय वॉन्ट टू से. नंबर 2, पेडे जंक्शन केलो तेन्ना तो आसलो सद्दां आशिल्लो. पेडे जंक्शन तुमी हायवे केलो, इतलो मोठो हायवे केलो. I blame the engineers. They are the ones who should be brought and put inside the jail. Because when you made this Pede junction, तुम्ही चिंतला इतले रस्ते येतले म्हूण थिंगा मत जावपा. तुम्ही चिंतला फ्लायओवर गरज आहा म्हूण. फ्लायओवर आशिल्ली ड्रॉप केले आनी दुसरे जाग्यार गायले. कितें जालें? आनी तुमी गेले आतां हे डिपार्टमेंटासून तुमचें काम जालें काबार जालें. I blame them for this kind of disasters which are taking place. Unplanned development, this is which is happening. And you want to blame everybody here, oh bon kodna, tya bon kodna. This is the way you want to take other people to task. And today engineers who are sitting are doing like post-mortem. How can they be handling situation with somebody just put on you? So I say this question, that you don't blame anybody just like this and our authorities. Now coming to this reality. आज पळयात तुमी. हांव गेल्लो नितीन गडकरी आमगे लोकांक घेवन मेळ्ळो तो आयलो तेन्ना इन द प्रेझन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर. आनी आमी रेप्रेझेंटेशन दिल्लें दॅट वी नीड अ फ्लायओवर म्हूण ऑर एन अंडरपास. मडगांव शाराच्या मास्टर प्लानात गुड्डुलासा असा हो प्लान तयार करतना थळाव्या लोकांक तशेंच मडगांवच्या नगरसेवकांक विश्वासान घेवंक ना. शेतकारांच्यो जमनी लुटपी तशेंच बिल्डर लॉबीच्या फायद्याच्या हेतान हो मास्टर प्लान तयार केला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला. आणि आता लेटेस्ट प्रेशराच्या आयोगा आसूंक शकता म्हणटा जो मडगांवचो मास्टर प्लॅन. हो मास्टर प्लॅन हे दिसांनी पेपरार घासता. रियल इस्टेट लॉबीचें एक व्हडलें कारस्थान, शेतकऱ्यांची जमीन खावपाचें कारस्थान अशें म्हणून लोक बोवाळ मारतात. अजून आमी बोवाळ मारूं ना, बोवाळ मारपाक आमकां 2-4 दीस उरल्या. असेंब्ली आसतली आनी थंय तेन्ना आमी उलोवपाचें आतां उलयतलेच. पूण एक अशें दिसता की बरो ऑफिसर जेन्ना प्रेशर चड प्रेशर ताका जाता आनी ताका तें सांगपाचें नाका आसता. कितें सांगून कितें करतलो. पूण तो म्हणटा एक बरे भशेन आपूण फुडलें जिवीत करतलो. म्हाका खबर ना कितलें उसारना. पूण येदी व्हडली सिटी जे सिटीन तुमकां निवडून दिता ते सिटीचो फुडार प्लॅन करपाक एक कोण तरी भायलो येता आनी कन्सल्टंट प्लॅन करता. आनी ताचेर व्हडले व्हडले न्यूज जाता की बाबा ही आमची शेतां, आमची मार्केटां, आमचें सगळें दिवपाक काडलां, विकूंक काडलां म्हणून सरकारान. तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्याय ऑफिसराक नाका जातलें आनी BRS घेवचेशें दिसतालें. जिते न्हिदूं नाका, तशें दोळे उगडे करून न्हिदूं नाकात. तुमी निवडून दिल्ले लोक प्रतिनिधी, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुमच्या लोकांची. लोकांनी तुमकां निवडून दिल्ले आहा. तुमकां नॉमिनेट करूं ना कोणें की हो म्हजो कुट्याचो माकड धरून ताका बसोवया म्हणून. अशें जावंक ना. तुमी निवडून आयिल्ले लोक, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी चिंतूंक जाय कितें करता तें आनी जें कितें रिजोल्युशनाक घेतात, कितें पास करतात, कोणाक कन्सल्टंटाच्या हातान खंयचे मडगांव विकूंक काडटात, वो फातोर्डा विकूंक काडटात, हाजेर तुमी तकली दवरूंक जाय, जागृत रावूंक जाय. आनी कित्याक रोखडेंच तुमकां
प्रश्न येतले आनी कोण कोर्टान बिटान गेलो जाल्यार तुमकां कोर्टान उबें रावचें पडटलें. हें तुमी तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरची, तकलेन दवरचें. सोमारा भाजपाची कोर कमिटीची बसका जाली. भाजपान वेगवेगळ्यो कार्यावळी हातान घेवन प्रचाराक सुरवात केल्या. तशेंच गांव चलो अभियान सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत दोनूय सिटां आमी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. मिटींग पार्टीची रुटीन मिटींग ओके आमचो आशिष सूद जी नवीन इलेक्शन प्रभारी तांकां नेमल्या तांची इंट्रोडक्टरी मिटींग आशिल्ली सो दॅट लोकसभेच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन्स जाले. पार्टीची स्ट्रॅटजी गांव चलो अभियान आमी सुरवात करता. त्या निमित्तान सगळी तयारी जी आसा ही पार्टीन सुरवात करता. सर इलेक्शन इंचार्ज आए थे सर, क्या इम्पोर्टेंट इलेक्शन इंचार्ज हमारे सूद जी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए और इंट्रोडक्टरी मीटिंग उनके साथ में जो थी वो पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग आज हो गई है. निश्चित रूप से हमारे जो गांव चलो अभियान हम गोवा में स्टार्ट कर रहे हैं. ऑल 1722 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बूथ चलो अभियान पे जाएंगे, बूथ वेरीफाई करेंगे और लोकसभा की जोरों से तैयारी ऑलरेडी हमने स्टार्ट की है. दोनों सीट इस बार हम जीत रहे हैं. गोयच्या राजकारणातले भीष्म पितामह म्हूण वळख आशिल्ले सिनियर राणे हांच्या 85व्या वाडदिसाच्या दबाज्यांतली कांय राजकीय विधानां चर्चेंत आसात. पूत विश्वजितान आपल्या भाशणांत केल्लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो उल्लेख. ते भायर सिनियर राणे हांणी स्वता केल्ले एक विधान हे सगळ्याचेर राजकीय चर्चा रंगल्या. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. प्रतापसिंह राणे हांच्या 85व्या वाडदिसाचो दबाजो आयतारा जालो. ह्या वेळार स्वागताचे भाषण करतना पूत विश्वजीत राणे सुवाळ्याक जमिल्ले गर्देविशीं केल्ले विधान आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो केल्लो उल्लेख चर्चेत आसा. आयज साहेब आमदार नसले तरी बी आयज साहेबान जायतो विकास केल्लो आसा म्हणून आमकां तेजे बरेपण आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो एकूच शब्द म्हाका सांगले, आपके पिताजी जैसा आपको बनना है. आनी हेच जावन हांव मागीर राजिनामो दिवन हांवें भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. आनी तेन्नाच्यान ते सांगता आनी वडील म्हाजे सांगता त्याच दिशेन आमी वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. त्या दिशा जेन्ना म्हाजी चालू जाली तेन्ना बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे एकदम बरे संबंध आनी आमकां जायते तांणी मार्गदर्शन करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमकां केल्लो आसा. उपरांत भाषण करताना सिनियर राणे हांणी भविष्यातले मुख्यमंत्र्याचो उल्लेखूय चर्चेचो विशय थारला. आता हो फ्युचर मुख्यमंत्री कोण हाचेर चर्चा रंगल्या. का बापायन आपल्याच पुताची महत्वाकांक्षा अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयली हे कुवाडे सगळ्यांक पडला. हे गोंयची प्रगती आता जे मुख्यमंत्री आणि फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आणि गोंयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन ह्या गोंयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें दिसोनी जसो एक भारतांतलो हिरो चमकतो हिरो अशें हें गोंय फुडें वचोनी हे ईश्वर चरणी प्रार्थना करून हे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें. एकंदर पळयत जाल्यार प्रतापसिंह राणेच्या वाडदिसाचो दबाजो सगळ्याच बाबतींत चर्चेचो थारलो. सुवाळ्याक आयिल्लो लोकांचो जनसागर आणि उपरांत जाल्ली ही राजकीय विधानां. निमणें कोंकणीत एक म्हणणी आसा, खरें खंय आपलेच वाटेन माती ओडटा. गोंयचे राजकीय बुदवंत लोकांक आनी सांगपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक चालीक लायिल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या येवजणेचेर आमदार कार्लोस फरेरान टिका केल्या. टॅक्स फारीक करपी लोकांचो पयसो सोशल मीडियाचेर वापरून सरकार आपले प्रमोशन करता. सरकारान केल्ल्या कामाची पावती सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स दिवपाक लागले जाल्यार पत्रकारांचें काम कितें अशी तिडक आमदार कार्लोस फरेरान उक्तायला. तुम्ही ऐकला व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी म्हणून आसा पासून व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीत शिक्षण दितात. आयज तुम्ही ऐकला सरकार कितें म्हणटा सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर यूज करतात म्हणून दिस इज व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी प्रमोशन. वॉट इज दिस स्पेंडिंग पीपल्स मनी फॉर प्रमोटिंग युअर सेल्फ? इट कांट हॅपन. वॉट अबाउट द रिपोर्टर्स? वॉट अबाउट द जर्नलिस्ट who are doing their work honestly? Why do you bring this part-time people just to promote your government? You have your achievements, you can stand and you can say what you have done. Why require influencers? आणि इन्फ्लुएन्सर्स आमचे घाण करतात जाल्यार गोंयचे दोरात तांकां आनी घालात भितर. Because if this is something wrong which they are doing, I think you should get them and punish them for it. If they are doing something which is correct and they are pointing out, don't get offended. Find out what is the rot, what is wrong in the system, what is wrong in the police, what is wrong in your departments, and correct it. Because this is what people want. People want a government which works for the people. दोनापावचे IT हॅबिटाट सुरू करपाक परत सरकारी पावण्याचेर हालचाली सुरू जाल्यात. उद्देगीक मंत्री मोविन गुदिनोन सोमारा इन्व्हेस्ट गोवा समिटा वेळार एका प्रश्नाक जाप दितना हे विशीं म्हायती दिल्या. प्रदूषण ना करपी उद्देग गोंयांत सुरू करपाक सरकार उद्देजिकांक उर्बा दिता. हातूंत IT तशेंच वखदांच्या कंपनीक सरकार पयले प्राधान्य दिता अशें मंत्री मोविन गुदिनो हाणें म्हणलां. IT industry is a environment friendly industry. We are promoting IT in a big way. I know in the past, with the past government, even though area was earmarked in Donapal, as you know, and you perhaps must be knowing history, we don't want to go into that past, that did not take off. Now it is our endeavor to encourage and build up even the IT industry. We believe that non-polluting industry is a very welcome thing. IT is non-polluting. Health sector also, I don't think there is pollution. We want to build up on that and promote even health tourism for the future. It is a collective responsibility. We are all collectively working in that direction. Tourism is concerned, we are giving all the attention to keep Goa clean and green. And other initiatives in terms of ultimately tourism also is an industry. Anything investment that is made in tourism will be classified, it will come to investment promotion board. We will clear the proposal. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात.